चालू आसा आनी आमचो आमदार थंयसर कंटिन्युअस बसलेलो आसा. तेच फुडें व्हरपाक तेच नेटान व्हरपाक तो तेजे रिजल्ट येवपा खातीर आमी सकाळी पंचायतीन गेल्ले, कुर्ता पंचायतीन गेले, सरपंचाक मेळ्ळे, सेक्रेटरीक मेळ्ळे. सो तितले आमकां तरी दिसना जसो तिंकडे सरपंचान आमकां तशें ट्रीट केलें, आमकां तरी दिसना की तेजे कडसून कितें आमकां फ्रुटफूल रिजल्ट मेळटलो. म्हणून आमी डायरेक्टर ऑफ पंचायती अपॉइंटमेंट घेतली आनी तिका जी स्टॉप नोटर इशू केला गोवा स्टेट एनवायरमेंट इम्पॅक्ट असेसमेंट ऑथॉरिटी जी स्टॉप नोटीस इशू केला आनी खंयचेच सिवील वर्क करपाचें ना एज पर एनवायरमेंट एक्ट तेंच्यांनी काय डायरेक्शन फॉलो करपाक जाय म्हण ते वर्ल्ड वायड रिसॉर्टाक डायरेक्शन दिल्लें आसा. ते आमी तिका मेल केला, तिका पर्सनली व्हरून दिला आनी तिका सांगला की तुमचे कडसून जे डायरेक्शन येवपाक जाय ते डायरेक्शन तुमी पंचायतीक सेक्रेटरीक ना सरपंचाक दिवपाक जाय. कित्याक एवरी टायम सरपंच ना सेक्रेटरी ना पंचायत कितें म्हणटा हे डायरेक्शन आमकां जी परमिशन्स आसा ते TCPन दिल्ले आसा. TCPन दिल्ले म्हणजे वयल्या डिपार्टमेंटान दिल्ले आसा, वयरसून येयल्ले आसा. सो ताका लागून आमी काय करूंक शकना. म्हणून ताकाच लागून आमी वयल्या डिपार्टमेंटा कडेन TCP कडेन धरना धरलेलो आसा आनी हिका सांगला की तुमचे कडसून जे प्रोविजन्स जे वायलेट जाले एज पर गोवा पंचायत राज 64(1) जो सेक्शन आहा सरपंचान तेजेर स्टॉप नोटीस काडपाक जाय. कित्याक इलिगल प्रोजेक्ट म्हणून आयज प्रूफ आहा आनी तेका एनवायरमेंट क्लियरन्स ना आनी तरी पूण तो काम चलता तेजे म्हणून तो प्रूफ जाल्ले आसा. मागीर दुसरी गजाल आहा की 66 सेक्शन 66 आहा तेजेर इलिगल कन्स्ट्रक्शनाच्या अंडर तेजे जे परमिशन्स आहा ते रिवोक करपाक जाय. तेणी जे कंडिशन्स आहा कन्स्ट्रक्शन लायसन्स आहा ते वायलेट केल्ले आसा. तो जो प्रोसिजर आहा तो तेंच्यांनी फॉलो करपाक जाय. ते जर करिना आमी डायरेक्टर ऑफ पंचायतीक सांगला की ते करिना जाल्यार आमी अपील करतले आनी कितें फुडें जर तिका तेवूय सांगला की आमकां अशें दाखयनाका की फाल्यां मोर्चा आमी हांगा येवन करतले नाल्यार हांगा तुजे डिपार्टमेंटान मोर्चा करतले ते आमकां करपाचें ना. सो ताकाच लागून आमी डिसायड केला की तेणी सांगला की इमिजिएटली तूं आमकां ते मेल कर. आमी ताका मेल केला आनी तिका सांगून दिल्लें आसा की कशी पंचायत दुसऱ्या डिपार्टमेंटाचेर सगळे घालता. कित्याक दुसरे डिपार्टमेंट पंचायतीक जर पावर नासलो जाल्यार सेपरेट डिपार्टमेंट करची ना, सेपरेट ताका फंड्स अलोकेट जावचे ना, सेपरेट ताका एक्ट करची नासलो. सेक्शन 64(1) जे सेक्शन 66 आनी अशें सेक्रेटरीचे पावर आहा, सेक्शन 47 आहा, भरपूर कितें आहा तेच्या अंडर सेक्रेटरी करपाक जाय, सरपंचांनी करपाक जाय. म्हणून आयज DOPन सांगला की ती बेगीच्या बेगीन मेमोरंडम काडटली. आमकां आशा ती बेगीच्या बेगीन आमचे जे स्टॉप नोटीस ताका धाडला आमी एनवायरमेंटाची ती काडटली आनी तिका बाकीच्या मेंबर्सांनी सांगला की कित्याक आमी तुमच्या फुडें लाव मागता. बाकीच्या मेंबर्सांनी तेंच्यांनी सांगचे आमी DOPन डायरेक्टरा कडेन कित्याक गेल्ले जशें आतां आमी DOP मेवळे ते मॅडमीन सांगला आपूण हेजें एक्शन घेतलें आनी आमी ताका सगळ्यांक सांगला जाता तितले बेगीन एक्शन घेवचें म्हणून. आयज जो प्रोटेस्टाचो जो डे आसा जो आमचो 3रो दीस आसा प्रत्येक रेव्होल्युशनरी आयज गोंयचे जे आमचे आयज हांगा येत आसा वाडत आसा हे खंय तरी बाबा हेजे आतां हे फुडें आनी वाडटले. सो मॅडमीक सांगला तुमी जर आयज इमिडिएटली एक्शन घेयना जाल्यार आमी जे सगळे क्रांतिकारी आसा जे गोंयकार हांगा येवन बसतले. सो तिणी कितें सांगलें आपल्या सायडीच्यान जे कितें एक्शन जाता तें आमी इमिडिएटली घेतलें म्हणून. सो आमी ते तिका जे मेमोरंडम जे लेटर जे दिल्ले आसा सो आतां कितें एक्शन घेतात ते आमी ताका भेटयता. सो आमकां आमच्या वांगडा प्रेमानंद भाऊ आसा तेगले आसा तेय आपले विचार मांडटले. सांगपाचें आतां तुमकां बाबा अजय कोलकारांनी सांगला आनी बाब शैलेश नायकांनी सांगला आमी तेज बरे DOP बरे डायरेक्टर ऑफ पंचायत बरे आमली विचार आहाय ते मांडले आनी सांगलें तिका जे आतां हे उदकाची शॉर्टेज आहा त्या प्रमाणे आमी हेजेर एक्शन घेताय म्हण. जाल्यार तेन सांगलें वय सारकें आहा म्हण आनी जाता तितले बेगीन एक्शन घेतो म्हण ती. आनी आमी तेकूय आश्वासन दिलां ते जाता तितले अर्जंट बेजिसाचेर आमकां तो रिप्लाय जाय म्हण आमकां ते नोटीस जाय म्हण. ओके. सो आतां प्रेमानंद भाऊ. सो नमस्कार आनी येवकार सगळ्या गोंयकारांक. आज जी परिस्थिती आहा ती गोंयची पळयात तुमी. आज जे सामान्य लोकांक म्हणजे सामान्य जो नीज गोंयकार आसा ताका खंय तरी कन्स्ट्रक्शन कितें तरी करतलो जाल्यार 1000 फावटी खंयच्याय हे गव्हर्मेंट ऑफिसान मारची पडटा. पूण आज अशी प्रॅक्टिकल पोजिशन येयल्ली आसा जे मेगा प्रोजेक्ट आसा तांकां NOC दिनासतना तांची कन्स्ट्रक्शना कामां चल्लेली आसा. म्हणजे हे पंचायत कितें करता म्हणजे प्रत्येक गांवांत ज्यो आमच्यो पंचायती आसात ते पंचायत प्रतिनिधी आसा ते कितें करता हेजेर आमी गोंयकारांनी विचार करपाक जाय आनी तेजे प्रमाणे जे लोकप्रतिनिधी आमी निवडून दिता तांकां त्या प्रमाणे निवडून दिवपाक जाय. आज आमची जी एनर्जी वेस्ट जाता हे नाका त्या डिपार्टमेंटांनी धांवपाक जो प्रॉपर चॅनल आसा तो फॉलो करपाक सगळ्यांक ऑथॉरिटी दिल्ली आसा. तरी आसतना हे एक्टिवेट जायना कित्याक जायना हेजेर बारीक लोकांनी निरीक्षण करपाक जाय आनी येणाऱ्या काळात
जे आता आमी नीज गोंयकार आसा तांकां उदक, लायट, रस्ते हे खंय तरी कमी पडटा, तरी आसतना हे व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट हाडून गोंयान कितें करपाक सोदता हे कोणाक खबर आसा हे गोंयकारांनी विचार करपाक जाय. सो आमी मागता डायरेक्टर ऑफ पंचायतीची जी आज आमी विजीट दिली ती ऑथॉरिटी त्यांचे कडेन मागता तेंच्यांनी एक कॉन्क्रीट हेचेर डिसिजन घेवपाक जाय आनी जी पंचायत आसा तांकांय डायरेक्शन वचपाक जाय. जे कितें चल्लां तें इल्लीगल जालें डायरेक्ट ताका स्टॉप नोटीस जावं बाकीच्यो गजाली आसा त्यो जावपाक जाय हे आमी आयचे कडेन सांगूंक सोदता. देव बरें करूं.